नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स। संसदा वेल्या 29 टन कोयराचेर साळगांवां जातली प्रक्रिया, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती। फुडली सुनवाय जाय मेरेन नव्या बांदकामाक दिवं नाकात परवानो, उच्च न्यायालयाचो मडगांव पालिकेक आदेश। बंदी आसतना घसघशांचेर वचप्यांचेर करतले खर कारवाय, रान मंत्री विश्वजीत राणेची शिटकावणी। राष्ट्रीय खेळांच्या थीम सॉंगाक बिग बी दितले आवाज, खेळा मंत्री गोविंद गावडेची माहिती। काँग्रेसीन आझाद मैदानाचेर केले मूक आंदोलन, राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधी वेल्या कारवायेचो केलो निषेध। म्हापशा जालो भिरांकूळ अपघात, बशीच्या टायरा पोंदा हात मेळिल्ल्यान प्रवाशी गंभीर। आता पळयात खबरो विस्तारान। संसदा वेलो 30 मेट्रिक टन कोयर साळगांवच्या प्लांटात ट्रीट जातलो। हाचे विशीं हायकोर्टात एफिडेविट दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज जाल्ल्या कॅबिनेट बसके उपरांत प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना सांगले। ऑलरेडी आम्ही हायकोर्टान सध्या एफिडेविट दिल्ल्या की आतापर्यंत 30 टन जो आहा पळय न्ही, पयलीं 20 व्हरतले आनी एक 10 टन व्हरतले, एडिशनल 10 टन सालिगांव हाडपाचो ठरला, सो दॅट ट्रीट जायसर। संसदा वेल्या कोयराचेर पावसान प्रक्रिया करप शक्य ना। पावस सोंपले उपरांत ताचेर प्रक्रिया करतले, अशी गवाय ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान उच्च न्यायालयात दिली। ते खेरीज फुडली सुनवाय जाय मेरेन नव्या बांदकामाक परवानो दिवपाक उच्च न्यायालयान मडगांव पालिकेक मनाय केल्या। 1,000 tons of waste that is lying there, it has become a legacy waste now. It cannot be handled like a daily or a newly generated waste. So that is not going to this plant immediately. After the monsoon is over, that 10,000 tons of waste which has become a legacy waste will have to be processed and it has to be converted into a disposable garbage as well as some fuel, like the way it was done in respect of the earlier legacy waste. So same process will have to be followed and that will happen only in October. Presently we are concerned with the daily disposal of the waste and then we don't want anything to be newly stacked at that shed. That is the concern of the government. High Court has orally instructed the chief officer not to give any construction license till the next date of hearing. But there is no formal order made by the High Court. The chief officer was present in the court and the chief officer has assured the High Court that they shall not give any construction license from now onwards. In Sonsodo matter, now the government has issued directions to the chief officer of the Margaon Municipal Council. Salient features of those directions are that the chief officer will have to report to the Secretary Urban Development on day-to-day basis about the disposal of garbage. Secondly, insofar as wet garbage from Margaon is concerned, 30 tons of it will be transported to Saligaon plant. 5 ton will be processed at the SGPD center. There it will be processed. This is insofar as wet garbage is concerned. Thereafter, they have been directed to engage more generators for the purpose of operating the baling machines. Further, they are directed to have 3 more baling machines as early as possible. All construction activities which are required to be done at center at Sonsoda, insofar as shed is concerned, that has to be taken on priority basis. घसघशाचेर वचपाक बंदी आसून लेगीत प्रवेश केलो जाल्यार ताचेर गुन्यांव नोंद जातलो, अशें रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। जाल्यार सोरो घेवन घसघशाचेर वचप्यांचेर खर कारवाय करपाचो आदेश रान अधिकाऱ्याक दिला, अशें तांणी ह्या वेळार सांगले। पावसान उदकाचो अदमास कळना,
देखून घसघशाचेर वचपी पर्यटक तशेंच थळाव्यांनी आपल्या जिवाची जतनाय घेवची. कारण इतलेंच कारण पयलीं केन्ना रिस्क इव्हॅल्युएशन जावंक नाशिल्लें. आतां कोण एक्सपायर जाल्यार आमी आतां रिस्क इव्हॅल्युएशन करता. केन्ना केन्ना काही एरिया वॉटरफॉल अशी परिस्थिती आसा कोणाची तकली खंय लागली त्या वॉटरफॉलाच्या फाटल्यान कितें परिस्थिती आसा तें कोणाकूच खबर ना. म्हणून तुका हांव व्हरता तुमकां प्रेसाक. तुमी जर आतां मोले आयल्यार सुंदर अशें एक फ्लो आसता भितर इन द वायल्ड, पण थंय ते पांय बी दवरपाक गेल्यार ते घसरता आनी ते घसरून खंय तकली आपटा तेजी नेम नासता. आनी म्हणूनच हे सगळे गोष्टी आनी खुबशे गोष्टी आमचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हे ट्युरिजम रिलेटेड हे सगळे ट्रॅक रिलेटेड CPCCFाक हांवें ऑलरेडी डायरेक्शन दिलां. आमी ते GFDC कडेन हँडओवर करतले आनी मागीर मुख्यमंत्री आनी चेअरमन चर्चा करून ते योग्य तरेचो सर्कीट तेंचे मिटींग सेपरेटली आपूण हाडून करपाचो आमचो गायडलायन. म्हणजे तुमी आयज मिडिया तुमी बी सांगूंक जाय की सक्त कारवाई जातली. मस्ती जाता थंय फॉरेस्ट गार्डाक बी धमकी दिवन ते लोक वयर सरता आनी हे बरोबर ना. हांव एकूच सांगूंक तुमच्या फोरमांतल्यान सांगूंक सोदता की आमकां जाय की लोक वॉटरफॉलाचे आनंद बी घेवपाक जाय, बट अल्कोहॉल वील नॉट बी परमिटेड इन द वायल्ड लायफ सँच्युरी एंड एनीबडी कॅरिंग अल्कोहॉल एंड गोईंग देयर वी वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. एंड सेकंड थिंग ते दादागिरी बी करून आनी मस्ती करपाक वयता दॅट इज हार्मफूल टू दॅट ग्रुप्स लायफ ओनली. So as a result of which people should take precaution. This type of behavior will not be tolerated. And we need the support of the local MLA, local minister if he is there. We need to take them also into confidence in their respective areas because they know what's that. But चडसो लोक जो येता तो भायलो लोक येता बट कितें जाता ग्रुप्स जेन्ना जाता ते आमचो स्टाफ कमी आसता मागीर इट बिकम व्हेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर दीस. जे लोक पयलीं नॅशनल गेम्स गोंयांत जावच्यो अशें म्हणटाले, आयज तेच लोक नॅशनल गेम्स गोंयांत जाता म्हणून टिका करतात. तांकां आतां आमच्यान कांयच करूं नजो, खेळा मंत्री गोविंद गावडे सांगता. नॅशनल गेम्स ऑक्टोबरांत जातल्यो आनी नॅशनल गेम्साच्या थीम सॉंगा खातीर नामनेचे ज्येश्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन आवाज दितले अशेंय गोविंद गावडेन सांगलें. जे लोक गोंया खातीर नॅशनल गेम्स येवपाक जाय, नॅशनल गेम्स प्रत्येक सरकाराचेर टिका करताले. आतां नॅशनल गेम्स गोंयांत जाता. आतां तेंचे जर टिकाच करपाचो स्वभाव जर आसा जाल्यार तो आमी बदलुपाक शकना. सो ते प्रश्न जो आसा कितें पळय तो ताकाच विचारपाचो. पण आमी एज अ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गोंयचें सरकार ह्या वटेन बरे तरेचे नॅशनल गेम्स यशस्वी करपा खातीर सगळ्यांचो आधाराची आनी सपोर्टाची आमी अपेक्षा बाळगता. डेट किती डिसिजन जाल्यार डेटीचे आम्ही म्हणलं नाही 25 सप्टेंबर अशें म्हणलं. इव्हेंट मॅनेजमेंट बाबतीत कितें टेंडर आमी येतली नॅशनल गेम्स जे काही गोष्टी जे करपाक जाय पळय ती टेंडर सगळी येत रावता. कारण कित्याक सांग हो सपोर्ट जो पर्यंत आमी घेना तो पर्यंत जावपाक शकना. आतां ओपनिंग सेरेमनी जे आसता ओपनिंग सेरेमनी खातीर बरो तरेचो एक वायड स्वरुपाचो कार्यक्रम आसतलो. एक चालू आसा काम विदावट ते तूं आनी हांव काम करपाक शकता ना. ताका एक त्या तरेची एक मॅनपावर जाय त्या दृश्टिकोनांतून. Sir, infrastructure, some tenders had been floated for as far as that is progressing. That is progressing as per our schedule. That is progressing. That is not an issue. लॉन्च करपाचे आसा त्या संदर्भात आमकां दिसलें की अमिताभ बच्चना सारकेलो एक आवाज त्या नॅरेशना खातीर घेवचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान ताका मेळपा खातीर गेल्ले आशिल्ले. आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री तांकां संपर्क केल्लो आशिल्लो आनी पर्सनली एज अ कर्टसी विजीट म्हणून हांवें तांकां पर्सनली एक भेट दिल्ली आशिल्ली. आनी ताणीन होल हार्टेड गोंयच्या जे गेम्स जो आहा ताचे खातीर सपोर्ट केल्लो आसा. आनी इमिडिएटली विथ व्हेरी क्वीक डिसिजन घेवन ताणें सगळ्यांक पयशे नॅरेशन सुद्दां दिल्लो आसा. आनी तो फ्री ऑफ कॉस्ट. बरेचशे जाणांक दिसता की अमिताभ बच्चनान पयशे चार्ज केल्ले आसात. सगळ्यो काही गोश्टी लक्षांत दवरून मॅनेज ताजें गोंया कडेन खूब नातें आसा. ताजें पयलीं पिक्चर जें आशिल्लें तें गोंयांत शूट जाल्लें आशिल्लें आनी गोंया बद्दल ताका आदर आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज ह्या थीम सॉंग जो आसतलो ताचे खातीर वॉयस ओवर नॅरेशना खातीर ताजो आवाज आसतलो अशें म्हाका तुमकां कळयता. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीचेर केल्ले कारवायेचो निषेध म्हणून काँग्रेसीच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर मूक आंदोलन केलें. राहुल गांधी कोण न्ही जाल्यार ताजे फाटल्यान तुमी कित्याक लागल्यात? ताचो तुमकां भंय ना जाल्यार ताजे फाटल्यान ईडी आनी हेर तपास यंत्रणा कित्याक लायल्यात असो प्रश्न काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरान उक्तायलो. जाल्यार 3 लिनियर प्रकल्पावयल्यान अमित पाटकरान सरकाराचेर फोग काडलो.
ऑपोजिशन आसात ते राहुल गांधीचे फुकाणे करूं शकतात. तो कोण न्ही जाल्यार तुमी तेजे फाटल्यान कित्याक वयता. तेजे कित्याक भंय आसा तुमकां. भंय आसा देखून पयलीं ताका ईडी सगळे घायले तेजे. मागीर जाता तितले तेगे स्पीचीस पासून डिलीट करून हें केलें पार्लिमेंटान. उलोवपाक बंद करपाक क्वेश्चन मांडणी काडली, ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाक. सो डिस्क्वॉलिफिकेशन रोखडो दुसऱ्या दिसाक पार्लिमेंटांची ऑर्डर काडली तो सीट इज वेकेंट म्हणून डिस्क्वॉलिफाय. आमी डेमोक्रेटीक प्रोसेस फॉलो करूं शकता आनी काँग्रेस केन्ना असले फाटल्यान मारून केन्ना वचना. देखून आमी सगळे इट इज एन असॉल्ट ऑन राहुल गांधी, इज एन असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी. देखून आमी आयले आयज सगळे जमला हिंगा तेजे सपोर्टाक आनी सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी वीच इज बींग मर्डर्ड बाय मिसयूज ऑफ एजन्सीज एंड वी वॉन्ट द डेमोक्रेसी मस्ट बी रिवाइव्ड एंड द नेशन मस्ट सर्वाइव. आज आमचे लिडर श्री राहुल गांधी ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीन लिडराक कॉन्स्पिरसी करून एक षडयंत्र करून डिस्क्वॉलिफाय केलो. वी कंडेम, एंटायर कंट्री इज कंडेम दॅट इन्सिडेंट वॉट BJP हेज डन. आज आमी हांगा इन सपोर्ट ऑफ अवर लिडर टू शो सॉलिडॅरिटी टू अवर लिडर. कित्याक राहुल गांधी जो आमचो लिडर आसा वो सामान्य बारीक गरीब मनशांचे प्रश्न उठयता. आनी जेन्ना राहुल गांधीन पार्लमेंटान मोदी आनी अडानी हाचे नॅक्सस जे ओपन केले आनी मोदी आनी अडानीच्या नॅक्ससाचेर जेन्ना क्वेश्चन केले तेन्ना एक फेक केस, एक फेक फाटले षडयंत्र करून ताका डिस्क्वॉलिफाय केलें. खाजगी प्रवासी बशी पोंदा आयिल्ल्यान एक प्रवासी गंभीर जखमी जालो. हो अपघात म्हापशे बस स्टँडाचेर बुधवारा सकाळीं 10:15 वरांचेर घडलो. जखमी जाल्ल्या प्रवाशाच्या हातावयल्यान बशीचो टायर गेलो. अपघातांत दुखापत जाल्लो पेडे म्हापशेचो प्रेमानंद धाउस्कर आनी तो LICचो कर्मचारी. पणजे ते वाळपय मार्गाचेर येरादारी करपी खाजगी बशीचो धपको बसून हो अपघात घडलो. मोर्जे दोंगरार येवपी मेगा प्रकल्पाक काँग्रेस पक्षा सयत थळाव्या मोर्जेकारांनी खर विरोध केला. याच संदर्भात आयज तांच्यांनी मोर्जे पंचायतीक निवेदन पत्र भेटयलें. भाजप सरकारान गोंयची जागा विकून भ्रष्टाचार केला असो आरोप थळाव्या मोर्जेकारांनी केला. वता थंय भाजप पक्ष गोंयची जागा विकून प्रकल्प उबारता. भाजप सरकाराक गोंयकारांचे कांयच पडिल्लें ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. अंधा कानून आणि आयज पळयत जाल्यार गुंगा कानून जाल्लो आसा. कित्याक निलेश काब्राल जेन्ना म्हापश्या बोडगेश्वर हॉलान येयल्लो ताका हांवें सिंपल क्वेश्चन केलो, तूं सब रजिस्टर ऑफिसर जो आहा बसलेलो ताका तूं म्हटलें कशें सेल्डीड मारपाक दिता इल्लिगल प्लॉटांचेर किंवा ऑर्चर्ड लँडाचेर. तो म्हणलो तूं लोकांक सांग. निलेश काब्राल म्हाका सांगता तूं तुजे जनतेक सांग तुमी इल्लिगल प्लॉट घेवं नाका म्हणून. अरे तुजे कडेन आयज कायदो मंत्री तूं आसा, तुजे कडेन सरकार आसा आनी तुजे कडेन सब रजिस्टर आसा. म्हणजे लोकांनी स्टॅम्प ड्युटी काडपाचे आनी प्लॉट घेवपाचे आनी लोकांचे रीण भांगार घाण करपाचे आनी जमिनी घेवपाचे आनी तुमच्या पांया कडेन येवपाचे मातशी सेटलमेंट करून दी जागे आनी आमी TCP मिनिस्टरा कडेन वचपाचे. गोंयचे जनतेक लागून हो सरकार न्हू. आनी आयज म्हाका शंकरान बरो उगडास केलो आनी हांव स्पेशली सांगूंक करता गोंयच्या आमच्या नॉर्थ गोवाच्या मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जो श्रीपाद भाऊ जो गेल्लो आसा गोंयच्या प्रत्येक जनतेक सांगता, नॉर्थाचे आनी सावथाचे स्पेशल सांगता, श्रीपाद भाऊचे घर तेजे घरा कडल्यान चर्च जी आसा आमची ओल्ड गोवाची चर्च आसा भितर श्री शायनान म्हणून एक बंगलो बांदलेलो आसा. जो BJP सरकार गोंयांत आहा ते आज पर्यंत हांव पळयता हेणी इतलेंच केलेलें आसा.
फक्त गोंयची जमीन विकून फक्त करप्शन. अरे हांव म्हणटा करप्शन करून तुमी पयसो खंय व्हरतले? लास्टाक तुमकां आमच्या वांगडा मुसोडीनूच मरोंक वचोंक जाय. तेन्ना हे जे रेट्टी फेट्टी आनीक कोण येतात तांकां तुमी आमची गोंयची जमीन विकतात. अरे हांव म्हणटा गोंयची जमीन कितें रे? हे कागद रे तो विकपाक तुमी विकतात ते? मात तरी तुमकां सेन्स ना रे बाबा. आमी लोकांनी आमकां कितें करूंक धाडल्यात आनी आपूण कितें करता हेचेर मातूय विचार ना. उठोन विकून फक्त पयशे करप. आयज पळय दोंगर हिल कटींग करतात तुमी. अंदू तुमी जाणा आसतले पावस कित्याक इतको लेट पडलो तो. दुसरे बाई कित्याक हाडटात? आयज दोंगर हिल गेलो की ताका जे उदीक जे आसता ते ताका जिरोवन रावना म्हणून गांवांतल्यो बाई सुकतात. गांवांत हे सुकपण कित्याक येता? तर हे हिल कटींग करता म्हणून. तर हे इतके सरकाराक ते कळना. तुमकां गोंयकारांक उदका शोध मारपाचे आहात तेजे परस तुमी वीक दियात मरे गोंयकारांक. चांदोर रस्तो आडोवपाच्या प्रकरणात आंदोलकांक सुटका मेळूना. आरोपांतल्यान मुक्त जावपा खातीर आंदोलकांनी अर्ज केल्लो तो न्यायालयान न्हयकारलो. हे विशींची फुडली सुनावणी आतां 2 ऑगस्टाक जातली. Yeah, some of us filed applications for discharge, which has been rejected, like Jiasu has said. So, yeah, we will fight this till the end, and we are confident of acquittal in any case because of the legal position. This is a case only for harassment, and this is also very obvious from the time it is taken to even write such a simple order. And so we are ready for all the harassment and confident of it. On what grounds am I discharged? When there is a collector's order saying that the road is closed, nothing stands actually in this matter because the accusation is that we blocked the road. So if the collector himself has blocked the road, then there is no case. सांग्यार दानोळे काय खाजगी जमनी रान खात्या वतीन राखीव रानक्षेत्र म्हणून नोंद करपाक सुरवात केली. हाचेर थळाव्या लोकांनी आनी एडवोकेट आनंद गांवकारान आवाज उठयलो. ताचेर सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान जाप दीत एडवोकेट आनंद गांवकर आनी आमदार सुभाष फळदेसाय हांचे मदीं आरोप प्रत्यारोप चालू आसात. हांव आयज सगळ्याक सांगता म्हणजे मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांक आनी मतदारसंघाच्या भायले आयज आमी सांग्यार अनेक लोक भायले जे हांगा येतात आनी जमनी मेळटा म्हणून हो जो धन्य करपी आसा त्या लोकांनी दुसऱ्यांचेर फातर मारप ना. म्हाका आनंद गांवकारान सांगचें की तूं चवकशी कर की जे आयज प्लॉट विकपा मेळना बाबडे लोकांक कितें आसता घर बांदपाक जाय आनी जमीन घेवपाक जाय तांकां खबर आसना की सेटलमेंट खंयची ऑर्चर्ड खंयची नो डेव्हलपमेंट स्लोप खंयचो पॅडी खंयची. लोकांक दिसता की प्लॉट हांवें जमीन घेतल्या नंतर म्हाका घर बांदपाक मेळटा. ताजो फायदो हे लोक घेतात जे दलाल आसात ते आयज आमच्या मतदारसंघान भितर बारीक बारीक प्लॉट करून 300 रुपयाची जमीन 3000 विकता आनी त्या लोकांक त्रासान उडयता. जे जेन्ना घर बांदतात ते इल्लीगल बांदतात आनी ताचे नंतर लायट उदक दिवपा खातीर आमचे कडेन येतात. आमचे गांवचे लोक जाल्ले कारणान कांय वेळार आमी तांकां हेल्प करपाक मुखार वतात. अनेक फावटी आमी रेजोल्युशन हाडटात, आमी एक्ट करतात आनी तातूंतल्यान तांकां PHN नंबर किंवा टेम्पररी नंबर अशे तरेन एडजस्ट करता आनी तांकां हेल्थ ग्रावंडाचेर म्हणा अशे तरेन तांकां लायट उदक दितात. पयसो करून कोण वता? 300चे 3000 घेवन हेच वतात. आयज ते पोटाक दुखता ते कितें की प्लॉटाक हे जाले नंतर प्रायवेट फॉरेस्ट लागले नंतर काय लोक पयशे मागपाक लागले. म्हाका ह्या लोकांनी सांगचें कापस्ता असल्यार चवकशी कर म्हणून. मागीर चवकशी करून दाखयता कोण एक्सपोज जाता ते पळोवया. 15 दीस फाटीं आमगेल्या थंय जमनी भितर प्रायवेट जमनी भितर जे जमनी लोकांनी वय केल्ली मिरसांग रोवपा खातीर ती वय फॉरेस्टान काडून उडयली. ते लोक म्हाका म्हणपाक लागले की फॉरेस्टान ती वय काडून उडयता कारण कितें अशें ताचेर परत आमी चवकशी केली. त्या वेळाचेर आमकां कळ्ळें की सर्वे नंबर 110/1 ते 110/41 हे सगळी सर्वे नंबर रिजर्व फॉरेस्टाक पडिल्ले आसात. आतां 110/39 जो पळय नंबर आसा तो नंबर
आमचें देवस्थान दक्षिणादेवी जे त्या दिसा तुमी रिपोर्टां भितर दाखयले ते दक्षिणादेवी टेंपल वॉज 110/39 हो सुद्दां नंबर तातूंत भितर पडटा. देव सुद्दां रिजर्व फॉरेस्टां पडटा. अशें म्हणून हो विशय हांवें आमचो झेडपी जो आसा सुरेश केपेकार ताजे कडेन केलो. ताका सांगलें की आमदारा सांग अशें जो विशय आसा ताजेर कितें तरी मार्क काड अशें म्हणून. की तूं सुशिक्षीत जर सुशिक्षीत जाल्यार ते व्हिडिओ सारको सविस्तर आयकुचो आनी मागीर ताजेर प्रतिक्रिया दिवची आशिल्ली. दुसरो विशय ताणें घेतलो की आनंद गांवकार हो प्लॉट करता, डेव्हलप करता, विकता, लोकांक फोंडां घालता, लोकांनी घर बांदल्यात, लोक प्लॉट घेतात, लोकांक सांगता की ना तांचे कडेन प्लॉट घेनाकात आनी आमी दलाली करतात हो शब्द आमदारान वापरलो. आतां हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आमदाराक चॅलेंज करता. तेही म्हणलें सुभाष फळदेसायान की आपल्या चॅलेंज जर तूं करता जाल्यार आपूण तुजेर एक्शन घेता अशें म्हणून. हांव तुमची मिडिया मार्फत ताजेर चॅलेंज करता सुभाष फळदेसायाक. कापस्ताद जर आसा जाल्यार ताणें म्हजें विकिल्लो प्लॉट एक सुद्दां स्क्वेअर मिटर आनंदान जो प्लॉट करून विकलो आनी लोकांनी तो घेतलो हो दाखोवचो. आनंदान एक तरी स्क्वेअर मिटर प्लॉट विकला अशें म्हणून. आनी समज तूं जर प्रूव करपाक जर जालो ना, तुज्यान जर सिद्ध करपाक जालो ना, म्हज्या मतान तूं रिजायन दिवचो आनी तूं फडें सरचो. दुसरो विशय जो पळय आसा तो म्हणटा की प्लॉट करतात. तुगेले घरचे लोक प्लॉट करता मरे, वचून पळय बायका देवळा कडेन तुगेले घरचे लोक प्लॉट करतात, तांचेर पयलीं घे मरे एक्शन, मागीर आनंदाचेर उलय. आनी आनंदान जर प्लॉट केला जाल्यार आनंदाचेर उलय. बेश्टो उलोवपा जाय म्हणून कित्याक कितें उलयनाका. म्हज्या आमदारान इतलें सांगणें आसा, तो म्हणटा की कापस्ताद जर आसा जाल्यार आपल्याक चॅलेंज करचें. हांव कापस्ताद आसा म्हणून सांगता, जर आमदारा कापस्ताद आसा जाल्यार आमदारान हाची चवकशी करची, आनंदान विकिल्ले प्लॉट दाखोवचे आनी मागीर परत एकदां मिडिया मुखार येवचें. आनी जर तूं शक्य जर तुका जाली ना दाखोवपाक जाल्यार 6 म्हयन्याचो टायम घे, तातूंत भितर दाखोवपाक शकल ना जाल्यार रिजायन जावचो अशें म्हजें मत आसा. आंतरराष्ट्रीय पावण्यावयल्या गायन सर्तीत भांगरा पदक जोडिल्ल्या दिवचलच्या सुविधा परवार हे तरणाटीचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी अभिनंदन केले. नेपाळच्या काठमांडू शारात हालींच जाल्ले तिसरे माउंट एव्हरेस्ट चॅम्पियनशीप सर्तीत सुविधा हिणें पयली सुवात जोडटना भांगरा पदक जोडलें. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांणी सुविधाचे तिच्या घरा वचून अभिनंदन केलें. आपल्या मदल्या टॅलंटाक वाव दिवपाक तरणाट्यांनी फुडें येवचें असो उलो आमदारान मारला. ह्या जैताक लागून सुविधा खोशी आसात. हांव सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार करता आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आमचें इंटरनॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी जितली आमी गोंयच्यान गेल्ली आमकां सुदेश सरान दिल्ली ती सगळे भुरग्यांक मेडल मेळिल्ले आसा. अबावट 300 आमची पार्टिसिपंट आशिल्ली. पाकिस्तान, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ, इंडिया. आमी इंडियेक रिप्रेझेंट केल्ली. गोंयची जितली भुरगीं गेल्ली सगळ्यांनी बरो परफॉर्मन्स दिलो आनी सगळ्यांक मेडल मेळिल्ले आसा. सो खूब हॅप्पी आसा हांव आनी सगळीं आमची भुरगीं बी खूब हॅप्पी आसा आनी आमचे सर सुद्दां खूब हॅप्पी आसा. आतां नेक्स्ट आमी श्रीलंकेक वचपाची आसा इंडिया रिप्रेझेंट करपाक. सो हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा सपोर्ट केल्या बद्दल आनी सगळ्यांत व्हडलो थँक्यू सुदेश साळगांवकर सरांक म्हणटा कारण तेंच्या खातीर आमकां हे मेडल आयज मेळपाक शक्य जालें. सो थँक्यू सो मच सुदेश साळगांवकर सर आनी गोंयकारांक हांव आनी असोच मोग आसचो अशी मागणी करता. टॅक्सी मिटराचे देखभालीचो खर्च म्हणून येरादारी खात्याच्या संचालकान टॅक्सीकारांक 4,654 रुपया भरपा विशीं मेसेज धाडिल्ली. हे पयशे भरपाक टॅक्सीकार तयार नात देखून तिडकिल्ल्या टॅक्सीकारांनी बुधवारा येरादारी संचालकाची भेट घेतली. येरादारी खात्याकूच स्वता टॅक्सी मिटर योग्य तरेन हाताळपाक कळना. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर येरादारी खात्याच्या संचालकाक 15 दिसाची मुजत दिल्या अशें टॅक्सीकार सांगतात. हांगा येवपाचें कारण म्हणजे आमी तो मिटर घातला. सो आमच्या भुरग्यांक मेसेज येवंक लागले की 4,654 भरपाक तुमी म्हणून एन्युअल चार्जीस रिन्यू करपाक मिटर नाल्यार तुमचें फिटनेस जावचें ना आनी परमीट रिन्यू जावचें ना. सो ताका लागून आमी सगळे असोसिएशनां मेळून एक 20 दीस पयलीं कितें तरी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक मेळपाक गेले. एज युजल डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट नासलो. तो सांजचो बॅगान घेवपाक येतालो थंय तो दिसाचो नासता तो हांगा. सो ताका मेळपाक आमी येयल्ले. सो तेन्ना आमी डिवायडीटीक मेळ्ळे वाज साहेबाक. वाज साहेब म्हणलो ताका सांगलें कितें जालां तें. वाज साहेब म्हणलो रिप्रेझेंटेशन दी. सो आमी गोंयची जितके असोसिएशन आहा तितक्यांनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक सीएमाक ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आनी रिप्रेझेंटेशन दिवन 15 सुमार जाल्ले. हेजेर आयज आमी विचारूंक गेल्ले ताका रिप्रेझेंटेशनाचें कितें केलां तुवें. कित्याक तूं ही ऑर्डर पळय जी आहा
जी फोर्सफुली आमचेर लादला F4654 दिवपाक ती ऑर्डर फाटीं घेवपाची आनी आमचे फिटनस आनी परमीट रिन्युअल आनी फिटनस करपाचें म्हणून. पूण तो कितें म्हणटा आतां तुमकां सगळ्यांक म्हणटा जी कोणी रिप्रेझेंटेशन दिला तांकां आफूर हाडटा गव्हर्मेंटा कडेन पुट अप करता म्हणटा हो इश्यू आनी 15 दिसांनी म्हणटा आन्सर दिता. सपोज जर हेचो आन्सर 15 दीस जायना जाल्यार आमकां कितें तरी कायदो सुवेवस्था हातीन घेवची पडटली नाल्यार जावपाक ना. कित्याक आतां फाल्यां असेंब्ली चालू जातली पूण ओपोजिशन MLA तेंच्यांनी आमचेर मातसो आवाज उठोवपाचो आनी मिडियाकूय सांगता प्लीज तुमी इतके वर्सां आमकां हेल्प केला मातसो प्लीज आमकां जाताले हेल्प करा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक विचारात हे तुमी कित्याक बारीक टॅक्सीकारांक सोंपोवंक सोदता जाल्यार कित्याक 4,654 इयरली आनी दॅट इज फॉर अराउंड 20,000-25,000 टॅक्सी म्हणजे अराउंड 10 ते 12 शेअराचो स्कॅम जातलो कित्याक सरकारान हो मिटर ऑलरेडी स्कॅम केल्लो. सो तेका लागून आमी आयज हागरिल्ले की ऑर्डर काडात आनी परमीट रिन्युअल आनी फिटनस रिन्युअल करपाचें म्हणून. घसघशा लागसार उदकाची खोलाय कितली आसा ताचो अदमास येना. देखून तरणाट्यांनी नशा करून घसघशाचेर न्हंयांचेर वचूंक फावना. तशेंच पावसाच्या दिसांनी न्हावपाक दर्यादेगेर वचूं नाकात अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. शक्य आसल्यार दिश्टीचे लायफगार्ड्स प्रत्येक धबधब्यार दवरपाचो यत्न आसतलो अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. माझी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा एक म्हणजे वॉटरफॉलाचेर जितके ट्युरिस्ट वता तांकां वॉटरफॉलाची डेप्थ खबर नासता त्या खातीर शक्यतो वॉटरफॉलाचेर उदकान देंवचे न्ही. आनी दुसरी गोश्ट जे कोण वॉटरफॉलाचेर वता तेंच्यांनी ड्रिंक घेवन म्हणजे पिवन उदकान तर बिलकूल देंवचे न्ही ही म्हजी सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा. आतां पर्यंत पळयत जाल्यार फाटल्या देड म्हयन्यांक जवळपास 15 ते 20 लोक अशा पद्दतीन बुडून एक्सपायर्ड जाल्ल्या. खास करून यंग भुरग्यांक म्हजी रिक्वेस्ट आसा उदकान देंवपाचें खंयसरूच स्विमिंगाक वचपाचें पावसाच्या ठिकाणी तेंच्यांनी बंद करचें. गव्हर्मेंट इज टेकिंग द प्रिकॉशन्स आमी मॅक्झिमम पळयता. दृश्टी कडेन एक्सपर्ट गार्ड आसले जाल्यार टायम बींग आमी प्रिकॉशन म्हणून थंय दवरपाचो प्रयत्न सरकार. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. पळयत रावात गोमंतक TV.